नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभर कितें चल्लां तें आमी जाणून घेतलेच, पण ताची पयलीं जो आयचो मेन विशय आसा आनी जें बजेट काल आयकलें, आज खूब जाणांनी वाचलें आनी एक एक करून जश्यो गजाली भायर सरतात तशें ह्या बजेटाचें विश्लेशण करपूय सोंपें जाता. कितें आसा ह्या बजेटा भितर आनी एक म्हत्वाचो सॅक्टर जाचेर आमी फाटलीं वर्सभर उलयत आयल्यात तो म्हळ्यार MSMEचो. बरें कितें वायट कितें हे सगळ्यो गजाली जाणून घेवया. गेस्ट आसात आज आमचे बरोबर मांगेरीश पै रायकर, जे चेअरमॅन ऑफ स्टेट कावन्सील एसोचेम आणि MSME. मांगेरीश बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल तुमचें रिएक्शन कितें आनी MSMEच्या दृश्टिकोनांतल्यान वील गो टू अ वायडर पर्स्पेक्टीव लेटर, बट MSMEच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी हें बजेट कशें एनालायज करतात? सध्या परिस्थिती जर पळयत आमी, कित्याक पॅन्डेमिकाच्यान भायर सरुना अजून सरता जशें आसा. वॅक्सीन आयिल्ल्याची एक बरी गोश्ट घडिल्ली आसा आनी त्याच बरोबर अजून जे पळय आफ्टर इफेक्ट्स आसा ते आमी भोगीत आसा. चडशे इंडस्ट्री ज्यो आसा तांकां अजून तशें पळयत जाल्यार बिझनस जाग्यार येवना. थोड्यांचो बऱ्या पैकी पिकअप जाला, तर थोड्यांचो खूब फाटल्यान उरला आनी ह्या सगळ्याक लागून आमकां दिशिल्लें की खुबशे शॉप्स इंट्रोड्यूस करतले, पूण सरकारा कडेन तितले रेव्हेन्यू आयिल्लो नाशिल्ल्या कारणान तांचे थोडेशे वयर सकयल जाताले आनी त्या मानान तांणी एडिशनल कांय सेस बी कांय लागू करूना. ही एक जमेची बाजू. पूण त्याच बरोबर MSMEक ना म्हळ्यार तांणी खुबश्यो गोश्टी दिल्याय बी. एक म्हणजे वन मॅन आर्मी जी पळय आसा, म्हणजे सिंगल डायरेक्टर आशिल्ली कंपनी करपाक तांकां एक मोकळीक दिल्या, ती बऱ्यांतली गजाल. त्याच बरोबर नवे स्टार्टअप जातले तांकां इन्कम टॅक्सान सवलत दिल्या, ती बऱ्यांतली गजाल. त्याच बरोबर एक टेक अवे जी खुबश्या हांकां दिसना, पूण इन बिटवीन द लायन्स जर आमी पळयत जाल्यार तातूंत आमकां दिश्टी पडटा, आनी ती म्हणजे वी शूड स्टार्ट डुईंग इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट मॅन्युफॅक्चरींग. 3 गोश्टी आमी ऑलरेडी सुरू केल्या, ज्यो आमी पयलीं व्हडलेश्यो करिनाशिल्ल्यो. एक म्हणजे व्हेंटिलेटर, PPE किट्स, सॅनिटायझर. हे 3 गोश्टी आमी आतां करताच जाले, पूण त्या भायर एक्सपोर्टूय करपाक लागले. त्याच भशेन 3000 आयटम आमी शेजारच्या देशांतल्यान आमी सध्या इम्पोर्ट करता. ते मॅन्युफॅक्चर करप म्हणजे कितें व्हडलेशे रॉकेट सायन्स न्ही. जर ते करीत जाल्यार सरकारान खुबश्यो सवलती दिल्ल्यो आसा. सपोज वी गो फॉर इम्पोर्ट सबस्टिट्यूशन जाल्यार तांणी इम्पोर्ट करता ताजेर ड्युटी लायल्या, म्हणटकीच आमकां तितले आमकां कॉम्पिटिटिवनस वाडलां आमचें. तें आमी पळोवन घेवंक जाय, कित्याक हें डायरेक्ट सांगूना तांणी, इनडायरेक्टली सांगलां. त्याच बरोबर तुमी जर इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट आयटम जर करीत जाल्यार बँकेची सवलत मेळूंक शकता. खुबश्यो तांणी इनडायरेक्ट सवलती खुबश्यो तांणी दाखोवन दिल्ल्यो आसा, त्यो आमी फायद्याच्यो आमी करून घेवपाक जाय. एक गजाल तुमकां दिसता की तुमी फाटली खेपे जेन्ना आमी उलयताले एक प्रश्न तुमी कन्सिस्टंटली सांगताले, ते म्हळ्यार एक इज ऑफ डुईंग बिझनेस आनी दुसरो म्हळ्यार हार्डकोर कॅश सपोर्ट. ह्यो दोनी गजाली हातूंतल्यान जाल्यात काय कितें? एक गोष्ट जाल्या म्हणजे आतां ही म्हणजे देर वील बी अ फॉलोअप की जांकां पळय पयशे मेळना 45 दिसांनी किंवा 90 दिसांनी, म्हणजे एज पर द कॉन्ट्रॅक्ट पयशे मेळना तांकां SME आनी MSME तांच्या खातीर हांव सदांच म्हणटालो की इट इज अ टूथलेस एक्ट वीच इज देर इन द MSME एक्ट. जरी फॅसिलिटेशन कावन्सील जरी आसलें तरी ताका प्युनिटीव एक्शन कांय नाशिल्लें आनी ताका कांय दांत अशे घट तशें नाशिल्ले, चाबूंक मेळनाशिल्लें, म्हणजे दुसरो कोण फारीक करिना ताका. तर तें आतां घालून नवो एक्ट ऑलरेडी येवपाचो जाला. आनी काल बजेट जातकीर तुमी आयकलां आसतलें की नितीन गडकरी जे MSMEचे मिनिस्टर आसा तांणी हाजेर एक स्टेटमेंट केला की हो कायदो आमी जाता तितल्या बेगीन कार्यवंतीन हाडटले. जर हें जालें जाल्यार म्हाका दिसता MSMEक हाजो खुबूच फायदो जातलो. ओवरऑल जेन्ना तुमी ह्या बजेटा कडेन पळयतात, नॉट ओन्ली फ्रॉम, कारण तुमी फक्त MSME पुरतेच मर्यादीत नात, तुमी बाकीच्या इंडस्ट्री बॉडीचेय रिप्रेझेंट करतात. ओवरऑल तुमचो सेन्स कितें? प्रोग्रेसिव्ह ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर नॉट टू लिटल बट लिटल लेट ऑन सम फ्रंट्स? खरें सांगपाचें म्हळ्यार तांणी कमी हातून खूब केलां. कशें केलां काय म्हणशीत जाल्यार दे हॅव इनक्रीज द स्पेंडींग, आनी इनक्रीज स्पेंडींग वील हॅव मल्टिप्लायींग कॅस्केडींग इफेक्ट.
ऑन अदर एवेन्यूज. आतां तुमी एक जर पळयशी जाल्यार हातून एम्प्लॉयमेंट जनरेशनूय जातलें की तांचे दे आर आयींग ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वीच इज सामकें क्लियर दिसता. आनी मेन म्हणजे कितें आसा की जेन्ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता लोकांच्या हातान पयशे वता ते पयशे घरान दवरिनात ते मोडटात आणि मोडले की ना ते ताजी इकॉनॉमीक टर्न अरावंड खूब जाता. म्हणजे ते दे स्पेंड फॉर फूड, दे स्पेंड फॉर क्लोथ्स, दे स्पेंड फॉर मेडिसीन, ट्रान्सपोर्ट, एंटरटेनमेंट अशे खुबशे गोश्टी कडेन म्हणजे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन इकॉनॉमी जावंक शकता. आनी ताका लागून जर ही जालें जाल्यार ताका लागून रेव्हेन्यूय बी भितर गव्हर्मेंटाक येवंक शकता. आनी एक बऱ्यांतली गजाल तुमकां सांगता वीच वी आर फॉरगेटींग. 1.2 lakh कन्सिस्टंटली लास्ट 3 म्हयने आमच्या GSTचे येणावळ जाल्ली आसा. आनी हेंच जर चालू उरलें जाल्यार जवळ जवळ 14.4 लाख कोटी येणावळ जातली. आनी ताका लागून तुमी जर हें करशात जाल्यार आमच्या इकॉनॉमिस्टांनी ताजें हें दिलां फाटबळ दिलां की 19% ग्रॉस इनक्रीज इन द रेव्हेन्यू जावपाचो आसा इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॅक्सीस. तर हें जर जालें जाल्यार सरकाराच्या हातान तितलो पयसोय जातलो. आनी जे आतां पळय स्पेंडींग करता विथ इनक्रीज ऑफ फिस्कल डेफिसीट दॅट कॅन बी रिड्यूस्ड. आतां ते म्हणटात की फुडल्या वर्सा 6.8 जातलें म्हणून डेफिनेटली इट कॅन बी रिड्यूस्ड इफ दीस रेव्हेन्यू गोज ऑन इनक्रीजिंग. आनी ताज्या परस चड वाडूंक शकता इफ देर इज गुड अमावंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमिंग इन वीच इज व्हेरी मच लायकली बिकॉज तांणी जे पळय मदीं मदीं कितें किचकट ग्लिचीस आशिल्ल्यो त्यो काल काडून उडयल्ल्यो आसा. तुमी आयकलां आसतलें. आनी ताका लागून खुबशे लोक जे पळय दारान येवन राविल्ले आसा ते भितर सरूना. आणि I have personally I had been to US with a delegation of India. जंय हांवें जांचे कडेन आमी उलयल्ले पळय तांकां पावर सेक्टरान इन्वेस्टमेंट करपाचें आशिल्लें आनी ते ह्याच ग्लिचिसा खातीर फाटल्यान उरिल्ले. अशे जायते लोक आसा जे हांगा जर इन्वेस्टमेंट करीत जाल्यार म्हाका दिसता इट वील बी अ हॅपी सायन फॉर दी आणि दुसरें एक तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार एंटायर वर्ल्ड इज कॉलेप्सिंग. इट इज नॉट ओन्ली इंडिया वीच इज गोईंग बॅड पण तातल्या तातूंत इंडिया हॅज रिकवर्ड फास्टर दॅन द अदर कंट्रीज. आनी आमी पळयत जाल्यार खुबशे पळय गोश्टी आसा लायकवायज हाजो आफ्टर इफेक्ट कोविडाचो आफ्टर इफेक्ट वीच इज व्हेरी मच लेस कंपेर्ड टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. सो दीस इज अ प्लस पॉयंट फॉर इंडिया. एक दोन जे गजाली म्हाका MSMEच्या दृश्टींतल्यान दिश्टी पडटात त्यो म्हळ्यार एक एंटरप्रिनरशीप आनी स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्रामा खातीर केल्लें एलोकेशन आनी त्याच बरोबर नव्या टॅक्नॉलॉजी सेंटर्सा खातीर केल्लें एलोकेशन. MSMEच्या दृश्टिकोनांतल्यान कितली सिग्निफिकंट आसात हे दोन थॉट प्रोसेसीस. एक तुमकां खबर आसतली की MSME म्हणटा पळय तांकां खंयचेंय इस्टॅब्लिशमेंट जर करतलो मॅन्युफॅक्चरींग युनीट जाल्यार ताजो कॉस्टींग इज मच मच लो कंपेर्ड टू द लार्ज इंडस्ट्री आनी ताजे टायम पिरियड इज ऑल्सो फास्टर. ही कॅन गो इन टू दी मॅन्युफॅक्चरींग फास्टर कंपेर्ड टू एनी अदर लार्ज युनीट. आनी हाका लागून खुबश्यो अश्यो R&Dच्यो ज्यो पळय नवे इनोवेटीव प्रोडक्ट्स आसा जे मॅन्युफॅक्चरिंगान वचून कमर्शलायज करपाच्या वाटेर आसा. पीपल आर नाव आयींग MSME सेक्टर स्पेशली मिडियम सेक्टर to start the manufacturing process so that they can come to the market faster compared to the other. आणि हळूहळू करून आता नवी एक तुम्ही कोरियाक पळय जशी सिस्टम आसा की क्लस्टर मॅनेजमेंट म्हणजे कशें आसा की होच प्रॉडक्ट जवळ जवळ जर एक 100 बारीक बारीक युनिट करपाक लागले जाल्यार जो वॉल्यूम बेस जावंक शकता फास्टर कंपेर्ड टू अ लार्जर युनिट गोईंग इन टू प्रोडक्शन. आनी ताका किचकीट आनी किटकिटी कमी आसा. आनी एक गोश्ट कपल विथ दॅट इज लेबर पळय जो आसा न्ही ताजे लॉस आर नाव बींग स्ट्रीमलायन वीच वील ऑल्सो हेल्प दी MSME सेगमेंट. आनी एक बऱ्यांतली गोश्ट म्हणजे कितें आसा की मिनिमम वेजीस एक्ट जो आसा इट इज एप्लिकेबल थ्रू आउट for all the sectors and for all the segments which is a very good thing. बायलांक सुद्दां आतां काम करपाक एक मोकळीक मेळिल्ली आसा whether it is morning shift or evening shift. फक्त केअर घेवची पडटली. द ओनर्स इज ऑन द मॅन्युफॅक्चरर which is a good thing. आनी हें जर सगळें जायत जाल्यार आमचो पळय जो एक क्रिएटीव म्हणटा तो हँड्स आसा that will be strengthened, skill will be strengthened. आणि म्हाका दिसता हे मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टराक आनी
ताजेच बरोबर सर्वीस सेक्टर टू कपल वीथ आय थिंक दीस कॅन गो फार रिचींग इफेक्ट दिवपाक बऱ्याक पडटलें. स्टिलावेली इम्पोर्ट ड्युटी जी कमी जाल्या ताजो कितलो फायदो जातलो? बारीक उद्योगाक हाजो बरोच कित्याक चडशे बारीक उद्योग जे आसा न्ही ते एन्सिलरी युनिट तुमकां खबर आसतली चडशे सगळे एन्सिलरी म्हणजे आतां बस बॉडी बिल्डींग म्हणात तुमी ताजे पळय बारीक बारीक कंपोनंट्स आसा किंवा गाडयांचे हे आसा ते बारीक बारीक कंपोनंट आसा तांकां स्टील लागता आनी हें स्टील जर तांकां सवाय मेळत जाल्यार दे वील ऑल्सो बी कॉम्पिटिटीव ना. आनी हातूंत कितें जालें तुमकां खबर आसतली फाटल्या दिसांनीच MSMEचे आमचे जे मंत्री आसा गडकरी साहेब तांणी म्हणिल्लें आसा की हे कार्टेल करून रेट वाडयतात आनी ताका लागून इंडस्ट्रीक मार बसता आनी नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे पळय प्रोजेक्ट येता तांकांय मार बसता. तर ह्या सगळ्या गोश्टीक लागून जेन्ना पळय रेट्स एक स्टेबिलायज जाता किंवा ताजो रेट सकयल येता ताका इफेक्ट मल्टीफेजीक जाता आनी म्हाका दिसता MSME ह्या हाजो खुबूच फायदो जातलो. एक आसात आतां गोंया कडेन येतना गोंयांतल्यो आमच्यो जर MSMEs पळयल्यो आनी एक ह्यो ज्यो अनाउन्समेंट पयलीं आमी उलयले ते एकूण देशा खातीर गोंयांतली जर आमच्यो MSMEs पळयल्यो जाल्यार ह्या बजेटांतल्यान कितें टेक अवेज आसात? गोंयाक हाजो फायदो घेवपाक जाता प्रोवायडेड तांणी एक लास्ट पिलर तुमी म्हळा तो जर पळयला की मॅक्झिमायझींग गव्हर्नन्स आनी मिनिमायझींग दी गव्हर्मेंट इंटरफियरन्स. दीस इज वॉट इज व्हेरी मच निडेड टुडे. तुमकां खबर आसतली जे IT धंदो पळय इतलो वाडलो आनी सगळे म्हणटात ते की बिकॉज गव्हर्मेंट न्यू नथींग अबाउट इट. इफ गव्हर्मेंट न्यू समथींग दे वूड हॅव पूट लॉट ऑफ हिंड्रन्सीस टू इट वीच डीड नॉट हॅपन अँड दे जस्ट प्लॉरिफरेटेड अँड स्टील नो बडी अंडरस्टँड्स द न्यूआन्स ऑफ इट आनी ताजो फार रिचींग इफेक्ट कितलो आसा तो. पण मॅन्युफॅक्चरिंगान कितें जाता सगळ्यांक कळटा की हाजें मॅन्युफॅक्चर जाता की खंय पावतलें कितें पावतलें पण ताका जर एक फ्री हँड दीत ताका जर एक वेळ दीत बाबा कन्स्ट्रक्टीव काम करपाक आनी कांय ना तुका मदीं कोण तुका येवचें ना जाल्यार आय थिंक दीस वील ऑल्सो हेल्प. आनी हाका लागून म्हाका दिसता इवन इन गोवा ईज ऑफ डुईंग बिजनस हातूंत इम्प्रुवमेंट करपाक खूब वाव आसा आनी खूब तातूंत फुडें सरपाक शकता. एक बारीक तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार 11 डिपार्टमेंटां आसा 11 डिपार्टमेंटांक इन्फॉर्मेशन जें आसा तें सेम पावता. म्हणजे ही 11 फॉर्मां जी भरची पडटा त्या परस सपोज देर इज अ सिंगल पोर्टल वेर यू फील द फॉर्म अँड इट इज सर्क्युलेटेड टू ऑल दीस 11 डिपार्टमेंट आय थिंक इट विल बी मच इजियर. I have been a member of the national board on MSME and I have been the part of the core committee also which designed the single page application form for registering the MSME. ते आज कितल्या लोकांक बऱ्याक पडला की ज्या तुम्ही भरून ते सोंपता म्हणसर तुम्ही सबमीट केल्या बरोबर तुमचें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट येता. अशाच प्रकारे जर गोवा सरकारान केलें इट इज व्हेरी इजी. गोवा इज अ स्मॉल प्लेस अँड इट इज डुएबल. तर जेन्ना ते करूंक शकता तुमी जाल्यार कित्याक करिना हो एक प्रश्न येता. पण तो जर एक सिंगल फॉर्मेटान तांणी जर केलो आनी जर 11 जी पळय डिफरंट डिपार्टमेंट आसा रायट फ्रॉम तुमी फॅक्टरी इन्स्पेक्टर म्हणा लेबर म्हणा इवन फायर म्हणा किंवा अशी विंगड जी पळय डिपार्टमेंट्स आसा पोल्युशन कंट्रोल म्हणा तांचे सगळ्यांचे जर एकाच बरोबर जर सगळ्यां कडेन पावलें आनी तांणी जर ताजी NOC थंयच्यान आयली जाल्यार खूब सोंपें जातलें. आनी कोण पळय एंटरप्रेनर आसा ताका हेवटेन तेवटेन धांवून ताजे ते 3 ते 6 म्हयने जे पळय वाया वता ते ताका कन्स्ट्रक्टीव कामांक उपयोग पडटले. आनी आय थिंक इट वील हेल्प दी स्ट्रीमलायनींग ऑफ द इंडस्ट्री बेटर. कित्याक चडशे पळय MSME आसा हे सिंगल ओन्ड आसा आनी तो एकला चलो रे ह्या मार्गान he is the jack of all. So he has to run to all the pillars and all the posts. तर ताका हातून खुबशे सवलती मेळटले खुबशे वाव मेळटले. तुम्ही म्हणटात की मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्झिमम गव्हर्नन्स हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डानूय मातशें आतां चड खोलायेन समजून घेवचें पडटलें. जरूर घेवचें पडटलें आनी तांणी तर चडूच घेवचें पडटलें. कित्याक जे पळय इन्व्हेस्टर्स येता तांकां हांगा परत येवन फावटी मारपाक तांकां तशी हें नासता म्हणजे इंट्रस्ट नासता. तुमी जर पळयशात सपोज जर एक तो टोटल आपलो प्रोजेक्ट तयार करून घेवन येता आनी तातूंत सगळी गोश्टी आसता. आमी हांगा पळयतात की प्रत्येकाक तातूंत कुतां काडपाची हांकां एक संवय आसता.
Now, what do these people understand? The nuance of the manufacturing, wherein, हे अशेंच कित्याक आनी तशेंच कित्याक म्हणून, when it is ownership is for any nuance or any bad thing, the ownership is with the manufacturer. So there is always a clause की हे तुमचे subject to म्हणून तुम्ही दितात. तर ताका तुम्ही प्रत्येक फावटी हे कित्याक ते कित्याक अशें करचे परस बी अ फॅसिलिटेटर इन्स्टेड ऑफ अ हिंड्रन्स. तर अशें हे मायंडसेट एटिट्यूड हो बदल जावपाची खूब गरज आसा. आनी चडशे करून आय हॅव बीन सीइंग इट विथ अवर ब्युरोक्रेट्स. हालींच तुमकां एक सांगपाचें म्हळ्यार एक सादी बारीक एक डिपार्टमेंट आसा जंय ते सांगतात की रिन्युअल्स इवन if you have to go there for umpteen number of times for no reason, renewal is what? ताजे धंदो चालू असता आनी ताका रिन्युअल दिवपाचो असता. You are stopping his production, you are stopping his sale, and ते बाबूक ते खबर नासता की एकदां स्टॉप जालें की परत गाडी रुळार येवपाक इट इज अ व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. तेन्ना म्हाका दिसता की सरकारान ह्या गोश्टीचेर जरूर विचार करचो, तांणी एटिट्यूड चेंज हाडपाक प्रयत्न करचो आनी एक पॉझिटिवनस ह्या डिपार्टमेंटांक सगळे पळय जितले एवरीथींग एंड एनीथींग टू डू विथ इंडस्ट्री, बिकॉज फायनली सी दे ब्रिंग इन देर मनी, दे ब्रिंग इन देर इनोवेटिवनस, दे ब्रिंग इन देर टेक्नॉलॉजी, दे ब्रिंग इन देर पावर टू वर्क. आनी इतले करून सुद्दां दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट, दे जनरेट रेवेन्यू. वाय शूड दे बी कन्सिडर्ड as some wayside person or he is a criminal or something in this direction? He should be given respect, he should be given all the assistance and if possible guidance. So माझ्या कोतान हे change in attitude and change येवपाक खूब गरजेचें आसा and we are looking forward for it. Slowly things are happening. Hope is never belied. So let us see. लास्ट प्रश्न म्हजो मंगेश बाब की 300 कोटी जे गोंयाक दिल्यात आणि एक लिबरेशन इयराक म्हणून ह्या 300 कोटी कडेन तुम्ही कशें पळयतात, इंडस्ट्री म्हणून, उद्योजक म्हणून? पहिली गोष्ट म्हणजे कॉम्प्लिमेंट्स टू द गव्हर्नमेंट फॉर गेटिंग दीस 300 आणि थँक्स टू दी सेंट्रल गव्हर्नमेंट फॉर कन्सिडरिंग दीस गिफ्ट ऑफ 300 crores. आता हे 300 कोटी येतकीत कशा रितीन करपाचे की खूब जाणांचे हांवें कालच्यान उलोवप चालू जालां, तुमकां खबर आसा, तुमचे कडेन खूब जाण उलयतात ह्या बाबतींत. तर एक गोष्ट म्हणजे कितें आसा, नॉर्मल पळय चाली रिती लावपाच्यो गोश्टी आसा, म्हणजे देखीक हेल्थ आसा, एज्युकेशन आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, हाका हे इन नॉर्मल सर्कमस्टन्सीस ह्यो सगळ्यो गोश्टी चालू उरता. म्हणजे हाका हे 300 कोटी वापरपान कांय अशी नविदाद अशी जावची ना. तर तातूंतल्यान आमी ह्या सगळ्या हांकां जर उपयोग जावंक शकता आनी गोंयचें एक नांव जावंक शकता, गोंयचें एक बरें चित्र जावंक शकता, जाल्यार अशी आमी एक गोश्ट करूंक शकता. आनी ही करपाक इट इज नॉट अ बिग रॉकेट सायन्स. जाल्यार म्हाका दिसता की आमी हे पयशे वापरान हाडपाचे फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट, for cleaning the state, for keeping state, making it to green and clean. It is a shame that such part is discussed in the annals of European community before their people come here. तांकां जर थंय ते डिस्कस जाता जाल्यार ती बऱ्याची गोश्ट न्ही. तर आमी आतां इंदोर सारकी एक सिटी ज्या तरेन पळय क्लीन जाल्या आनी इट इज बिकमिंग द क्लिनस्ट सिटी. पयर एका मंत्र्यान म्हळें की गोवा इज नॉट बिगर दॅन अ कॉर्पोरेशन. सो इट इज अ स्मॉल थिंग, इट इज अ डुएबल थिंग. आनी हातून कितलो फायदो जातलो आमी जर सगळे वेस्ट मॅनेजमेंट बरोबर करीत आनी सगळी जर वता थंय पळय ज्यो पोतयो आनी प्लास्टीक सगळे जळी स्थळी म्हणटा तशें दिसता तें ना जायत आनी बरें जर झाडां लायत आनी क्लिननेस येत जाल्यार हातून कितल्यो गोश्टी जाता तुमकां सांगता. एक म्हणजे टुरिजम ताका बढावो दिवंक मेळटलो. वी कॅन प्रमोट टुरिजम दॅट दीस इज द क्लिनस्ट स्टेट एवर विथ द clean air which you can breathe. This is one thing which will be a USP. Yeah. दुसरी गोष्ट तुमकां सांगपाची म्हळ्यार हेल्थ बरें जातलें बिकॉज विथ गूड हायजीन अँड गूड क्लिनलीनस नॅचरली हेल्थ इम्प्रुवमेंट जातले. तिसरी गोष्ट म्हणजे एज्युकेशन पार्ट ऑफ इट.
भुरग्यांक एक नितळटायेची एक एज्युकेशन मेळटलें आनी ताका लागून तांकां भुरगेपणांतल्यानूच एक डिसिप्लीन येतली आनी वीच वील बी डेफिनेटली टेकिंग दॅम फॉरवर्ड. आतां हें तुमी म्हणटले डुएबल आसा आनी कशें करूंक शकता जाल्यार हांव ताजेर एकूच मिनटान तुमकां सांगूंक शकता की हें व्हडलेंशें कठीण न्ही. हाका जर फक्त इफ आय वॉज गिवन द ऑथॉरिटी then I would take only 3 bureaucrats from the government and be at no extra cost to the government. You don't have to pay them extra. They will be doing that normal job. But at the same time, they will be assisting in this segment. तुम्ही म्हणतात की हे जे 300 कोटी आसात ते गोंय खरे अर्थान नितळ करपा खातीर वापरया. बरोबर. मंगेश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. कारण इनसाइट्स तुमचो अनुभव ह्या सगळ्यांच्या गजालींचेर इतली बरे तरेन विश्लेशण केलें. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. थँक्यू. हांव थंयच्यान मुखार वता. आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमकां जॉयन जाता. लौकीक, कितें चल्लां गोंयभर? कसली उलथापालत चालू आसा? आनी म्हाका दिसता फाटले 2 दीस वातावरणय बरेंच तापलां. प्रमोद, म्हादयचो विषय सध्या गोंयांत आयला आनी म्हादयचो विशय आयतारा वयर सरलो जेन्ना ॲडव्होकेट दातारान कमेंट केलो की आपूण गव्हर्मेंटाच्या इन्स्ट्रक्शनानूच हे ओपोज करू नासलो कोर्टान म्हणून नोटिफाय करपाक अवॉर्ड ट्रायब्युनलाचो. सो तेजे उपरांत दुसरे दिसा बजेट प्रेझेंटेशन जालें. तेच्यान 300 कोटी गोंया खातीर लिबरेशनाचे पॅकेज म्हणून 300 कोटी गोंया खातीर दिले. सो ते दिले उपरांत आतां ऑपोजिशनाचे स्टेटमेंट्स अशे येवपाक लागला की ते म्हणटा आलेक्सन स्टेटमेंट केलो, गव्हर्नर विजयान स्टेटमेंट केलो, आमच्या आपण स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट की 300 कोटी खातीर आणि गोवा कोल हब करपा खातीर हे गोंय विकले म्हणून अशें स्टेटमेंट. म्हणजे अशी रिएक्शन आहे 300 कोटीचे येवपाक लागल्यात. म्हणजे बजेटाचे रिएक्शन दिता आसतना दुसरे आयज आम आदमी पार्टीन सीएमाच्या घराचेर मोर्चा वेलो, थंय भायर रावन प्रोटेस्ट केले. सीएम 4 जाणांचे डेलिगेशन सीएम थंय मेळ्ळे. म्हादयच्या विशयाचे स्टेटीक बिट्रे केला म्हणून प्रोटेस्ट करताले. मागीर सीएमान 4 जाणांक भितर आपले बंगल्यार आपले आनी थंय मेळ्ळे तेका. आनी तेंच्यांनी मागीर आमचो एक डिमांड घातलो की जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरपाचो विशय येतलो तेन्ना आम आदमी पार्टीचो एक मेंबर तितून आसचो म्हणून. काय तेका तशी एश्युरन्स दिवना, पण सीएमान तेंची बाजू आयकून घेतल्या. प्रमोद, आणि दुसरे बजेटाचेर प्रमोद जस्ट हायलायट करपा खातीर 300 कोटीचे सीएमाक जेन्ना विचारलें तेन्ना सांगले एक्चुअली इन्फॉर्मेशन की स्टेटीन 500 कोटी मागलेले, मागीर मेळ्ळे तेंकां 300 कोटी. कित्याक स्टेट मागता तेन्ना खूब मागता कारण ते एटलीस्ट अर्धे तरी मेळटले म्हणून. सो हे 500 कोटी मागलेले आनी 300 कोटी केंद्र सरकारान अनाउन्स केले बजेटांतल्यान. सीएमान म्हटलं की इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट हेचेर वापरले गेले वयतले. दुसरे आनी एक म्हणजे बाकी सगळे जे अनाउन्समेंट आहा बजेटांतल्यो तितून कसो कसो फायदो जातलो तो तिणे हे करून दाखयलो. आरडीएतले एकूच मेन्शन कर, आरडीएन लास्ट इयर 250 crores यूज केले आरडीए रुरल डेव्हलपमेंट, आनी तितून आता ते 750 crores पर्यंत हे करपाक शकता. दुसरो एक लोन लिमिट आहा, जे बोरोईंग लिमिट आहा ते वाडोवन 3% ऑफ जीडीपी आसतले पळय ते आता 5% ऑफ जीडीपी केला म्हटले सीएमान. त्या खातीर 4,000 कोटी वयर लोन फुडल्या फायनान्शियल इयराक घेवपाक मेळटा. सध्या इतले 3,000 प्लस कितले आसले तिंका कोविडा उपरांत मदीं वाडोवन दिल्ले. हितून आता पर्यंत 2,400 कोटी सुमार स्टेटीन घेतले आनी सीएमान काल म्हटले की 2,700 कोटी पर्यंत आमी वचपाक शकता मार्च पर्यंत. तेजे उपरांत फुडल्या वर्साचे लिमीट आहा ते चड वाडोवन दिला. म्हणून वेटाचे पेट्रोल वाडटाय जो विशय येयलो, पेट्रोल दुसऱ्या स्टेटीन जर 100 तेकले गोंयान मातशें कमी आहा. तितून गोंयचो वेट आहा पेट्रोलाचेर तो 25% आहा. सो आमी विचारले का बाबा वेट कितें तरी कमी करून गोंया खातीर गोंया पुरती तरी रिलीफ दिवपाक जातली, तसो काय विचार ना म्हणून सांगलो. दुसरे एक सांगपाचें म्हटल्यार जीएसटी कलेक्शन, जानेवारीचे जीएसटी कलेक्शन आमी जर पळयलें जाल्यार ते -48 आहा लास्ट इयरचे पेक्षा. लास्ट इयर 2020 जे जीएसटी कलेक्शन जाले 426 crore तेन्ना कलेक्शन जाले. आनी फर्स्ट टाइम जीएसटी लागल्या पासून फर्स्ट टाइम गोंय जे कॉम्पेन्सेशन हितूंतल्यान भायर सरलेले ते म्हयन्या पुरते, त्या म्हयन्या खातीर केंद्र सरकाराक त्या म्हयन्या खातीर गोंयान कॉम्पेन्सेशन फारीक करचे पडोना. ते जे स्लॅब घालून दिले
हे फावट सकयल चला परत 378 crore गोंयान मेळ्ळ्या जीएसटींतल्यान तितून आयजीएसटी 135 स्टेट जीएसटी 135 आयजीएसटी 88 आणि वॅट बरोच वाडलो म्हणजे हो फिगर सुद्धा वाडला तो वॅटाक लागून फाटल्या बजेटान गोवा गव्हर्नमेंटान लिकरा वयले बरे प्रायसीस टॅक्सीस वाडयल्ले त्या खातीर लास्ट इयर पेक्षा ह्या जानेवारीच्या एक्सायज वेट कलेक्शनान लिकरा वयल्या हे जाल्ल्यान 22 crore प्लस जाले आणि हितून 72 crore मायनस जाले स्टेट जीएसटी आयजीएसटी सो हे गेले उपरांत सगळे कमर्शियल टॅक्साचो टोटल हे आहा ती -48 crore जाता. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव थंयच्यान वता आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडीमाऱ्यांक. महेश, कितें चल्लां? प्रमोद येता आयकपा? या गो हेड. प्रमोद, आमी सगळ्यांक जाणा की 4 तारीख आमकां केस येवपाची आसा सुप्रीम कोर्टान गोवा मायनिंगाची. सो आतां आमकां जी खबर जी कळ्ळ्या की 4 तारीख केस येता, 15 नंबराचेर केस आहा, आयटम नंबर 15 आसा. आणि प्रमोद आनी एक सांगपाची खबर म्हणजे बेंच चेंज जालेलो आसा. MR शाह, जस्टीस शाह जेका आमी म्हणटात ते आसता बेंचार आणि जस्टीस चंद्रचूड ते आसतले ह्या बेंचार. टू जज बेंच ह्यो. आणि ह्या खंयची जी पॅटिशन येता ती आतां सेजा गोवाचो मॅटर येतलो, SLP येतली, फोमेंताचो येतलो आणि पंचायतींनी जे मायनिंग मॅटरांतले घातल्या पळय तेची केस येतली आणि दाखोवेत. सो आमकां जेन्ना आतां कळटलें की 4 तारीख कितें जावपाचें आहा तें. थँक्स अ लॉट महेश. कारण म्हाका दिसता ह्या सुनावणेचेर अख्ख्या गोंयचें लक्ष आसतलें. कारण हो फक्त आज मायनिंग भागाचो मुद्दो उरलो ना, हो अख्ख्या गोंयचो आनी गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो मुद्दो जाला. हांव थंयच्यान मुखार वतां बार्देजांत. श्याम सुंदर फडते आसा. श्याम, कितें चल्लां बार्देजांत? प्रमोद, गेल्या 2-4 दिसांचे अपडेट येता 2-3 पॉयंट आसा. एक म्हणजे कोविडाची आसा, मागीर बोडगेश्वर जात्रा आणि काल बजेट जाली. पयली सुरवात केली बजेटाच्या हेचेर उलयताना जेन्ना बजेटाचेर स्टेटमेंट उलयता आसतना कोण मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर जावं कोण शिक्षण तज्ञ जावं कायदे तज्ञ हेच उलयतात. पूण सर्वसामान्य मनशाक जेन्ना विचारलें तेन्ना बजेटाचे सध्या जर हे पळयलें जाल्यार बजेटाचे कोणाक काय पडलेंच ना हो हेतून अशें जर विचारलें जाल्यार कितें आहा ते सच्चेच ते अशें म्हणटात, कित्याक पेट्रोल वाडला हे वाडला ते डेलीचेच वाडत आसता. बजेटीक काय अर्थ ना अशें सामान्य मनीस उलयता. दुसरें, काल RDA मिनिस्टर मायकल जेन्ना गोवा गव्हर्नमेंटाक 300 कोटी रुपया हेका फायनल हे केल्या बजेटीन जेन्ना हे केलें जाल्यार तेचें म्हणणें आहा की 100 कोटी रुपया जे टुरिजमाक लागून ग्रामीण भागांत जी कितें स्थळां आहात जे पॉन्ड्स आसतले किंवा आनी अशें बरे बरे कितें देवळां आसतले आनी कितें आसतले ते ट्युरिजम वाडोवपा लागत ते 100 कोटी रुपया मोडचे असो तेणें एक हे केलें बजेटीचेर. दुसरें, कोविडाचे हे जर घेतले जाल्यार गेल्ले वॅक्सीन सुरू जाला 16 तारखेच्यान वॅक्सीन सुरू जाला. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान काल मेरेन 148 जाणांनी वॅक्सीन डोस घेतला. भितर काल मेडिकल सुप्रिटेंडंट डॉक्टर पेडणेकार तेणें घेतल्या. मागीर रिटायर डेप्युटी डायरेक्टर सचिन गोवेकार हेंच्यांनी काल हे घेतला. आणि एक्टिव्ह केसी जर म्हटल्यो जाल्यार बार्देशान आयज मेरेन 125 आहा. भितर म्हापशान 21 केसी आहात. कोलवाळ PSCच्या भितर 7 केसी आहात. शिवोलीच्या भितर 20 केसी आहात. हळदण्याच्या PSCच्या भितर 11 केसी आहा. कांदोले 21 केसी आहा. आणि पर्वरी मातशे चड आहा 55 केसी आहा. हे जाले. आणि दुसरे, गेले 8 दीस 26 तारखेक वाडदिवस जालो आणि 27 तारखेच्यान बोडगेश्वराची जात्रा सुरू जाल्या. आयज 8वो दीस. अजून मेरेन गर्दी फूल जाल्ली आहा. गर्दी डेली दर्शनाक लागून लोकांची गर्दी जाता. भितर मुख्यमंत्री, बाकीचे मंत्री, राजकीय पुढारी खूप जाणांनी येवन दर्शन घेतला. थँक्स अ लॉट श्याम. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.